नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमाचे उकार गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंय एका फॅक्टरीक उजो, लाखांनी रुपयाच्या सामानाचो लासून चुरो। सत्तर वर्सां पिरायेर वेर्लेच्या बायलेन घेतल्या चारचाकी चलोवपाचो निर्णय। गाडी आसून चलोवपी कोण ना, गांवांत बस सुविधा सारकी ना। स्वता शिकल्यार कोणाचेर रावपाक पडचें ना नेमून सांगता लक्ष्मी वेर्लेकार। मडगांवां व्हडा उमेदीन जालो कार्निवल, लोकांनी केल्ली गर्दी। लसणीच्या दरांत वाढ, 400 रुपया किलो आशिल्ली लसूण पावली 600 रुपया किलो। दर आयकून सर्वसामान्यांच्या कपला काट्यो। कळंगूट वाठारांत सापडली कुंकळेच्यान बेपत्ता जाल्ली 3 सान भुरगीं। कुंकळे पुलीस घेताले सोद। आणि काजू हंगाम सुरू, काजूची पिकावळ अंदू बरी आयल्या। शेतकारांनी उक्तायली धादोस काय। आता खबरो विस्तारान। उदकाची पॅकेजिंग करपी कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका फॅक्टरीक शेनवारा राती उजो लागलो। ही घडणूक राती 4:15 सुमाराक घडल्या अशें कळटा। जाल्यार ह्या कंपनीची मशिनरी, संगणक, फर्निचर तशेंच हेर सामानाक उजो लागून लाखांचें लुकसाण जालां। उजो नियंत्रणांत हाडपाक उजो पालोवपी दळाक 1.5 वर लागले अशें कळटा। काल रात्री कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक वायट घटना घडली। कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आशिल्ल्या डीमॅक इंडस्ट्री, ज्या कंपनीन वॉटर बॉटल्स पॅक केले वतात, त्या कंपनीक काल म्हणजे शेनवारा रातचो 2:15 उजो लागलो। आणि उजो लागल्या उपरांत अग्निशामक दळान थंय पावन तो उजो पालयल्लो आसा। मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट जी आसा त्या इंडस्ट्रीजान सिंडीक आयस्क्रीमची इंडस्ट्री त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या डीमॅक इंडस्ट्रीजान जितून बाटल्यो, उदकाच्यो बाटल्यो पॅक केल्यो वयता, सील केल्यो वयता, त्या कंपनीक उजो लागलेलो आसा। आनी हो उजो कित्याक लागून लागला हें अजून कळोंक ना, पूण ते उजो लागून तांची लाखोंची नुकसाणी जाल्ली आसा। काल म्हणजे शेनवारा रातचे 10:15 सुमार हो उजो लागलो। आणि रोखडेच उजो लागल्या उपरांत थंयसरल्या कामगारांनी थंयसरल्या अग्निशामक दळाक कळयलें आणि ते अग्निशामक दळ थंय येवन त्यांनी सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार लायट काडली। आणि लायट काडल्या उपरांत जवळपास तांकां 1.5 वर लागले ही उजो पालोवपाक। पूण 1.5 वरां उपरांत तांकां उजो पालोवपाक यश मेळ्ळें। पूण हेतून मशीन जे आसता सील बंद करपाचे, वॉटर बॉटल भरपाचे, वॉटर बॉटल सील करपाचे, त्याच्या वांगडा त्यांचे कॉम्प्युटर्स, टेबल, खुर्च्यो अशें मेळोन जवळपास लाखोंची नुकसाण जाल्ल्याचे गजाल फुड्यान येता। आणि तशेंच ह्याची फुडली जी तपासणी आसा ती चालू आसा। उजो नेमको कित्याक लागलो हें अजून कळोंक ना, पूण काल रातची ही घटना घडली। ह्याची फुडली अपडेट आमी तुमच्या पर्यंत घेवन येतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। बायलां आयच्या युगात फक्त घरचीच कामां न्हय तर दर एका क्षेत्रात फुडें सरतना दिसून येतात। ज्येष्ठ नागरीक जावन लेगीत वेर्लेच्या एका बायलेन 70 वर्सां पिरायेर चारचाकी चलोवपाचो निर्णय घेतला। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। दर एका क्षेत्रात बायलां फुडें सरतना दिसून येतात। वेल्लेच्या 70 वर्सां पिरायेच्या लक्ष्मी वेल्लेकारान चारचाकी शिकपाचो निर्णय घेतला। घरकार गेलो तेन्ना सावन गाडी घराच आशिल्ली, पण खंय बाजारात वा हेर कामां खातीर गांवा भायर वतली जाल्यार दुसऱ्यांचो आदार घेवन गाडी भायर काडची पडटा। ह्या हेतान तिणें स्वता गाडी शिकपाचो निर्णय घेतलो। सकाळी 7 वरांचेर ती घरांतल्यान भायर सरता। 45 किलोमिटरांचो प्रवास करून कुडचड्यार गाडी शिकपाक वता। गाडी शिकता उपरांत परती घरा ती 2:30 पावता, अशी लक्ष्मी वेल्लेकार सांगता। वेल्लेसान कदंबाचेर हांव 45 किलोमिटर सावड्डे येता। सावड्डेच्यान हांव मागीर मोटर राज मोटरा हितून शिकपाक वयता गाडी। 10 पावता हांगा। 10 मागीर टायमींग शिकपाचो म्हणून हांव सकाळ फुडें कदंबाचेर येता 7:00।
आणि वैत कितल्या वयता मागीर रोकडे 11:30 12-10 मिनटां बस सुटता कदंबा तेजेर वयता अडेजां पावता त्या नंतर जेवता मागीर पावणे 3 दाखले चड्या लर्निंग काडटना तो गेल्लो थंय सायबा सांगलें न्ही तिका लर्निंग काडून दी म्हणून आनी दुसरी म्हणल्यार सून सुद्दां मागीर व्हडली सांगता की शिकाई म्हणून आणि बाकीचे बाकी सगळे सांगता म्हाका शिक म्हणून म्हाका तेंचे हेल्प आसा हेल्प करता ते म्हाका जेवले मागीर हांव सुपारी झाडां आहा आमगेली तितू वयता उदक लावपाक निवळ करपाक काजू आसा थंय वयता आणि इतले तुका अशे थकना तूं म्हाका प्रॅक्टीस जाल्ली आहा ती पयलींच्या बसत ना केन्ना कामा शिवाय ह्या त्याच्या निर्णयाक घरच्यांचो तसो गांवच्या लोकांचोय तेंको आसा. वेल्ल्या सारक्या ग्रामीण वाठारांत बसींची सोय सारकी ना अशा वेळार बाजारांत दोतोरा कडेन वा हेर खंय वतना गाडयांचोच आदार. घरांत गाडी आसा पूण चलोवपी कोण ना म्हण तिणें गाडी शिकपाचो स्वता निर्णय घेतला आनी आमी तिका तेंको दिला अशें तिचो चलो सांगता. एक उमेद जाता आई म्हणजे आता 70 वर्साची आसा आणि तिका आता नात्र जाल्ली आजी जाल्ली आसा ती पूण ह्या वयाचेर वेल्ल्या सारख्या अशा खेडवळ आणि ग्रामीण भागांतल्यान आयिल्ली बायल आसून सुद्दां तिका ह्या वयाचेर जेन्ना गाडी शिकपाची उमेद येयली तेन्ना म्हाकाय बरें दिसलें आनी हांवें म्हणलें आई शिक तूं कारण आमचे कडेन ऑलरेडी तिची एक गाडी आसाच ऑलरेडी आनी तिका चलोवपाक आमकां ड्रायव्हर सोदचो पडटा कारण वेल्ल्या सायडच्यान मडगांव येवप हॉस्पिटलां सावड्ड्या येवप जाल्यार कोण तरी ड्रायव्हर जाय पडटा. सो अशा वेळार ती म्हणपाक लागली एका सांग तेका सांग अशें सांगचें पडटा त्या पेक्षा ती म्हणपाक लागली आपुणूच ड्रायव्हिंग कित्याक शिकचें न्ही ह्या वयाचेर. सो ती आतां सकाळीं उठून त्या ग्रामीण भागांतल्यान सावड्ड्या सारक्याक एक 35 किलोमिटराचेर 40 किलोमिटराचेर ती ट्रॅव्हलिंग करता आनी हांगा येवन शिकून परत ती 3 पर्यंत ती थंय पावता. तो म्हाका खूब बरें दिसलें आनी आमी सगळ्यांनी तिका म्हणलें की तूं चल शिकून घे सपोर्ट आसा तुका आमचो सगळ्यांचो. आमी सगळे सपोर्ट करता कारण आमकां खूब उमेद जाली की ह्या वयार जेन्ना ती सेल्फ कारण कशें आसा सिनियर सिटीजन जितले आपले सेल्फ डिपेंडंट जातले तितलेच तांकां कोणाचेर डिपेंड रावपाची गरज ना. भुरग्याचेर जालें सुनेचेर जालें नातराचेर जालें जाल्यार ही एक बरी गजाल आसा की तांकां आयज ज्या पद्दतीन सरकार सुद्दां मोटिवेट करता मोबायल चलोवपाक आसतले किंवा आपले कितें कामां आसा ती ऑनलायन करपाची आसत जाल्यार अशी जितली ती आपली सेल्फ डिपेंडंट जाता तितली ही बरी गजाल आसा म्हणून हांवें तिका पूर्ण म्हाज्या कडल्यान सपोर्ट केलो. शिकता ती शिकता म्हणल्यार ती आमकां बरी दिसता शिकली ती आनी अशीच आमकां शिकोवन आनी ती शिकता तशीच आमकां बरें दिसा आनी केन्ना तरी ती आमकां चल्या व्हरतली आमकां सगळ्यां तिणी सांगलें आपूण शिकपाक वयता 1 म्हयन्या हें करून आपूण शिकता आनी जायना जाल्यार आपूण परत वयता अशें म्हण सांगलें न्ही. आनी आतां ती बरे भशेन शिकपाची आनी आमकां तशेंच आमकां बी मातशें शिकून दिसता बरें दिसलें खंय तरी मेळ्ळें आमकां बी मातशें ती खंय मेळून हात दाखोवन हाडूं. आता ती शिकतीत कोण तुमकां कितें दिसता बरें दिसता मागीर तुमकां शिकोनशें दिसता दिसता तेणें आमकां सांगलें म्हणजे ती आपूण शिकता मागीर आमकां बरें गेलें म्हणलें थंय शिकलें तें ती गेल्या सनांनी सांगलें चेड्यांनी सांगलें बरें जालें म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश सतरकर. मडगांवां आयतारा कार्निवाल जालो. ह्या वेळार व्हडा उमेदीन कार्निवाल पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. पळयात मडगांवच्या कार्निवालाची खिणचित्रां.
गोमंतक टुडे बुलेटिनान घेऊया एक ल्हानसो विसर. खंयच नाकात. फुडल्या खबरां खातीर रोखडीच मेळया. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. गोवन हो खासा तयार केल्लो ब्रँड जो सैमाचे नाश व त्रास न करता झाडां पेडांचे रक्षण करपी. सैमाची राखणी करून कापणी करपाक जाय होच विचार हो ब्रँड करीत आसा. चला तर आमी तेंचे उपक्रम पळोवया. हांगासर आमच्या MPC सेटअप करपाक मोस्टली आमकां गव्हर्मेंटाचो हेल्प मेळ्ळा आनी दिस इज CSR फंड वापरून आमी हांगासर हो सेटअप केल्लो आसा सेंटर. हांगासर लोकल बायलां जी आसा जे लोकांक लायव्हलीहूड ना आनी ज्या लोकांक काम करपाची इच्छा आसा तसल्या बायलांक आमी हांगासर ट्रेनिंग दिवन ह्या सेंटरार काम करपाक आमी आपयल्लेले आसा. तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्ले आसा एक लायव्हलीहूडा खातीर बारीकसो. जो कितें बायो रिसोर्सीस आमकां मेळटा गोंयांत पिकता ते बायो रिसोर्सीस जशे पणस नाल्ल कोकम आंबे सो जे कितें एक्सेसान पिकता ते आमी गोवन फार्मरा कडच्यान घेवन ते आमी आमच्या सेंटरार हाडटा आनी वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आमी हांगासर तयार करता. जशें एग्जाम्पल आमचे पणस आसा पणसा पासून आमी जॅकफ्रूट हलवा करता साठ करता जॅकफ्रूट पिक्कल करता. तशेंच तरे खूब तरेचे प्रोडक्ट्स आमी आमच्या सेंटरार तयार करता. जैव संसाधनाच्या मालकांक आनी गिरायकां मदीं थेट संबंध करपा खातीर संकल्पना केल्लो हो एक उपक्रम आसा. गोवा गव्हर्मेंटान हांगा ह्या कामां सुरू केल्ल्या बायलो आमी हांगा काम करूंक लागल्या आनी ते काम करून आमकां पयलीं हायशें दिसतालें हें आनी काम करून जातलें आनी कितें करतलीं काय अशें म्हणून. हेजे फुडें आतां आमकां कितें दिसलें हें काम म्हणल्यार आमकां कांय न्हूशें जालां आनी आतां कितें जालां मेन म्हणल्यार पयलीं आमी खंयी भायर सरपा वयता तेन्ना आमकां घोवा कडेन हात पसरपा पडटालो. तेन्ना आमकां कितें दी वचपाक खंयी वयता जाल्यार आतां आमी ह्या स्वता पांयार उबी रावलेले आमकां आतां घोवा कडेन हात पसरपा पडना. आमी स्वताची कमोवन आनी स्वता पांयार उबी रावन आमकां आतां व्हडलो अभिमान सो जाला आनी हेज्यानी फुडें आमी आमकां गोवा गव्हर्मेंटान तर आमकां हेजो साथ दीत आनी तेज्यानी बरी करून आनी बरो आमचे हेजेर उबी रावन आमी बरें करूंक शकता. आणि अशा तरेन गोवन हो ब्रँड सैमाक दुखय नासतना गोंयच्या विकासाक आणि उदरगतीक मदत करीत आसा. विसव उपरांत परत एक फावट येवकार आतां वळया फुडल्या खबरां कडेन. 400 रुपया किलो आशिल्ली लसूण 600 रुपया किलोचेर पावली. सप्तक भर जालो पणजे बाजारात लसूण 600 रुपया किलो विकतात. दुकानदारांच्या म्हणण्या प्रमाण मागयतात तितली लसूण येना. कमी मेळिल्ल्यान लसणीच्या दरात वाड जाल्या अशें दुकानदार सांगतात. रुचीक आनी स्वादिश्ट जेवणा खातीर लसणीची गरज, पूण वाडिल्ले लसणीचे दर आयकूनच सर्वसामान्यांच्या कपलाक आटयो पडटात.
फाटले 2 वीक जाले पणजे मार्केटान लसूण भरपूरच म्हारग जाल्लेली आसा. ताचें कारण म्हटल्यार ही जी लसूण हिमाचल प्रदेशांतल्यान येताली ती लसूण फाटले 2 वीक जाले येवपाची बंद जाल्यार आनी तांकां जितली लसूण जाय म्हणजे मार्केटान जितली लसूण म्हणजे ते दुकानदाराचें म्हणणें अशें आसा की समज जर आमी 10 पोतयो समज जर मागयल्यो जाल्यार ह्यो 2च पोतयो हांगासर पावताच. कारण म्हटल्यार हिमाचल प्रदेशानूच जे उत्पन्न जाता लसुणीचे तीच थंयसर जाय नासल्या कारणान ही लसूण खंय तरी मार्केटान पावना. आनी फाटल्या विकान 400 रुपया ही लसूण विकताली पूण आयज मार्केटान वचून पळयलें पूण आयज जर पळयत जाल्यार थंयसर 600 रुपयान तीच लसूण विकली वयता. ताचें कारण म्हटल्यार हिमाचल प्रदेशांतल्यान ही लसूण न मेळिल्ल्या कारणान हांगासर आतां जी लसूण आसा ती म्हारग विकप जाता. आनी आमी तांकां विचारलें की जी लसूण आसा ती सवाय केन्ना मेरेन जातली जाल्यार तांचें म्हणणें आसा की फुडल्या 15 दिसां मेरेन हो जो रेट आसा तो तसोच उरतलो. 15 दीस जाल्या उपरांत खंय तरी लसुणीची रेट देंवपाक शकता पूण आजून कांय सांगपाक शकना अशेंय बी तेंच्यांनी सांगलां. जाल्यार लसूण जी आसा ती भायल्यान हिमाचल प्रदेशांतल्यान येयल्ल्या कारणान थंयसरूच लसूण नाशिल्ल्या कारणान ही पणजे मार्केटान सुद्दां लसुणीचो दर जो आसा तो भरपूर प्रमाणान वाडलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश सईत, हांव वर्षा आश्वेकर. आर्थीक गुन्हे फाट्याची अधीक्षक सुनीता सावंत हिचे कडेन दक्षिण गोंय अधीक्षक पदाचो अतिरिक्त तात्पुरतो ताबो दिला. हे विशींचो आदेश अवर सचिवान जारी केला. मॅडम आयज तुमकां साउथ SP म्हणून पोस्ट मेळ्ळा, एडिशनल पोस्ट. मॅडम कितें सांगतली आनी कितें चॅलेंजीस आतां तुमकां मुखार येतल्यो? Good afternoon. Today is a great day. It's a carnival day in Margao, and I'm there in my office. So this is a great posting, and I'm happy for the posting. I'll see that I will do the complete justice to the responsibilities given to me by my senior officer, DGP sir, and by the government. I know most of the officers working in the south. I have called for their meeting also tomorrow to get myself appraised of the latest situations and issues in the district. I'll see that I will do all the justice to the duties what are casted upon me. गोंयभरात काजू हंगाम सुरू जाला. गांवगिऱ्या वाठारांत काजूची पिकावळ घेवन शेतकार उत्पन्न मेळयतात. पेडणे पारसे हांगा श्रीराम साळगांवकर आनी प्रमिका साळगांवकर हे जोडपे फाटल्या 6 वर्सांसून काजूची पिकावळ घेतात. जाणट्यांच्या जमनीचेर वेगवेगळी पिकावळ घेवन तातूंतल्यान फायदो जोडूं येता अशें मत ह्या शेतकारांनी उक्तायलां. तांकां म्हणून रायट आहा न्हू जगपाक. आतां तुका तुजी मिसेस तुजी भुरगीं सहकार्य करता तांकां तूं फोर्स करता यो काजीनी यो काय तांकां ती आवड जाल्या? शेवटी कसा ज्या जाग्यार पयसो आहा न्हू त्या जाग्यार कोणूय येवंक शकता. पयसो फक्त कसो गावतलो मी माझ्या झिलाक सांगलेला रानान पयशे पुरून दवरलेले आहात. झाडा पोना पयशे ते लागीं कर. तू आता तो म्हणटा म्हाका कितके पयशे दितलो, दिसाक 10 रुपया दितलो काय 100 रुपया. तू झाडा पोना जितके पयशे पडले ते लागीं कर, तुका गावतले. म्हणजे आता गोवा पासून म्हणजे आम्ही अशी वयता न्ही एग्रीकल्चर मिटींग बी आसली आम्ही अटेंड करता. ओके. म्हणजे कोणाचे 2 शब्द ऐकले का फुडें कळटा कसो बिझनेस करप, कशें मार्गदर्शन तेंचे कडसून मेळटा न्हू. हांवें युट्यूबार पळयल्लें म्हणजे कशें आसता काजूचो जर फवारणी केली जाल्यार कीड लागना, औषध म्हणूनय त्याचो वापर जाता. ओके. आता हे काजू काडटा पळय हे काजू आता ही फेणी बिणी हुर्राक काडप आसता तुमकां वास बी येना तसो? ना म्हणजे ल्हानपणापासून ह्या तेतून सवय झाली. तुमच्या घराकडे बी असलो व्यवसाय आशिल्लो? आसा, काजी आसा, काजी आशिल्ले. अळसाणे आसा. ओके. आता तुमकां हे रानातले जनावरां बी त्रास करता ह्या काजूंक बागायतींक तुमच्या? ना त्रास अशें ना, आमी कंटिन्यू हांगाच आसता. कंटिन्यू. केन्ना लायले हे तू काजूचे झाड? हा, तुका कोणी सांगले हे झाड लावंक जाय म्हणून? आता कितली जाले असतले ते झाडाक, कितली वर्सां? 3. आता ते लागता तेका मुट्टे लागले आसा. तुका कशें दिसता? बरें दिसता. आणि केन्ना तरी झाडां लायतलो तू?
आज आम्ही पारशा जे प्रगतशील शेतकरी श्रीराम साळगांवकर आणि तांची घरकान प्रमिला साळगांवकर हांची डोंगर माळरानाचेर बऱ्यापैकी काजूची बागायत आसा आणि ह्या काजूच्या झाडांक ल्हान व्हड अशे चडांत चड काजू लागलेले आसा आणि भट्टी लायल्ली आसा. भट्टी सुरू आसा काजू पासून हुर्राक तयार करप, हुर्राका पासून फेणी तयार करप. साळगांवकर जे कुटुंब आसा त्या कुटुंबांनी आपल्या पुर्वजांचो डोंगर माळरान राखून हांगर शेती व्यवसाय केल्लो आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. दिवचलच्या नियोजित मॉडर्न फायर स्टेशन प्रकल्पाचे काम फाटल्या 5 वर्सांच्यान अडकून पडला. ह्या प्रकल्पाविशीं आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी शेनवारा विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्लो. प्रकल्पाचे काम जाता तितल्या बेगीन पुराय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. हे जे मॉडर्न फायर स्टेशन आसा हाचे फाउंडेशन स्टेशन आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहर भाईन 16 जानेवारी 2019 घातलेले आणि मागीर हाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो हे आसा तो टर्मिनेट केल्लो 31 जुलय 2019. परत तांच्यांनी रिटेंडर केला आणि तो परत आता दिला 8 मे 2023 आणि 7 ऑक्टोबर 2024 सोंपोवपाचो केला. 2019 हे फायर स्टेशनाचे फाउंडेशन स्टोन घातले. ताचो कॉस्ट असलो तेन्ना 11,27,90,204 रुपया. एक कॉन्ट्रॅक्टराक तांच्यांनी टर्मिनेट केलो. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना अशे GSIDC प्रोजेक्ट करता आणि असो डिले जाता त्या प्रोजेक्टाचो ऑडिट करता काय आणि तो ऑडिट करून फायंड आउट करता हातून कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू आसा, कन्सल्टंटाचो आसा काय त्या GSIDC ऑफिसरचो अशें कितें जाता. आणि दुसरें म्हणजे 4 वर्सां कित्याक लागली एक कॉन्ट्रॅक्टर टर्मिनेट करून दुसरो कॉन्ट्रॅक्टराक परत इन्स्टॉल करच्या खातीर. स्पीकर सर, एक म्हणजे आमी एक तर कन्सल्टंट अपॉइंट करून ह्या पुराय प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही ते सदांच ताजो डिझायन ड्रॉइंग काम हे सगळें घेवन मागीर एप्रूव करता आणि ताज्या उपरांत आमी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेता. असो जेन्ना कितें प्रकार जाता पळय न्ही तेन्ना आमी ऑलवेज तेजो रिपोर्ट जो आसा हो कन्सल्टंटा कडल्यान सेपरेटली घेता, कॉन्ट्रॅक्टराची बाजू आयकून घेता. बट हाजेर ओवरऑल रिपोर्ट जो करता म्हणजे आमी तेका टर्मिनेट करच्या पयलीं वी आर गिवींग हिम द ऑपॉर्च्युनिटी. ओके, ताका परत एकदां काम करपाक आनी येते. आणि स्पीकर सर, म्हाज्या अंदाजान तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे ताका 4 वर्सां लागोंक ना. ताका म्हाका दिसता 19, 20, 21, 22 ताका टर्मिनेट केला आमी 23 हे सगळो प्रोसेसूच कंप्लीट करपा खातीर इट टेक्स द म्हणजे ताका पयली ऑपॉर्च्युनिटी त्यांनी काम बंद केल्या उपरांत 1 वर्सान टर्मिनेट केला विदिन अ इयर. दुसरें एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा 2020-21, 21-22 ह्या एक्शन टेकन रिपोर्टान ह्या फायर स्टेशनाचे कांयच ना. जेन्ना मागीर हांव इलेक्ट जावन आयलो, पर्सनली फॉलो केले, हांव म्हणजे सीएमाकाय थँक्यू म्हणटा, तेन्ना ते एक्शन टेकन रिपोर्टान आयला 22-23 आणि 23-24. म्हणजे म्हाका कितें एक प्रोजेक्ट सुरू केलो आणि तो जर प्रोजेक्ट तसो दिलो आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड जाला, एक्शन टेकन रिपोर्टान सुद्दां ना. आणि ते जर ताका ऑन ट्रॅक किंवा ते बाकीचो सगळो तो वेगळो विशय, तेंच्यांनी वेगळो प्रश्न विचारचो. कारण हो क्वेश्चन विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओनली टू द बिचोलीम फायर स्टेशन. आणि कशें आहा डॉक्टर चंद्रकांत शेटये फॉलोअप करपाचो त्यांचो हे जो आहा पळय न्ही हातखंड, हां हो शब्द सारको, फॉलोअप करपाचो हातखंड त्यांचो एकदम बरो आसा. म्हणून ते कंटिन्युअसली फाटलो आमदार मातसो तो फॉलोअप बीन सारको करिनासलो. ओके, हो आमदार बरें फॉलोअप करता सो दॅट वील कंप्लीट दीस प्रोजेक्ट. ओके, एज अर्ली एज पॉसिबल. हांव तांकां सांगता जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट कंप्लीट करुया. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. With extreme rainfall events showing disturbing rising streak, the number of rainy days with very heavy and exceptionally heavy rainfall has increased worrisomely by more than 100%. Goa, a coastal area.
It is already in the grip of climate change driven phenomena, ranging from the impacts of changing sea levels to extreme weather events.